तुम्ही जेन्ना एक संख्येन भायर सरतले तेन्ना जे प्रोजेक्ट गोंयांच्यान वयतले, जितले आमचे जे जागेकार आसा न्हू तेच तुमचो सोक्ष मोक्ष लायतले। कूळ मुणकार जे आहात ते कोर्टान झगडटात आणि हे जे भाटकार म्हणून श्रीमंत लोक मिरयतात न्हू कितें तेच बाबड्या जमिनी विकूंक म्हटले। तुम्ही वगी रावले जाल्यार तुमचे गांव गेले। शंकरपूरच्या आमच्या गोंया खातीर भुतानीच्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट सांकवाळचो लोक उठलो आणि त्यांच्यानी निषेध केलो तेन्ना राजकारणी जागे झाले आणि हे राजकारणी जे बिळान लिपलेले ते सगळे भायर सरून उलोवपाक लागले। टीसीपी मिनिस्टर उलयलो, चीफ मिनिस्टर उलयलो, राज्यसभा एमपी उलयलो, कलंगूटचो आमदार उलयलो। कितें सगळ्यांची स्टेटमेंटां भायर सरली आणि स्टेटमेंटां कशी लोकांक सपोर्ट करतात अशी, स्टेटमेंटां कशी लोकांक सपोर्ट करतात अशी। आयज आमचे हे सरकार डोंगर शेतां रानां काबार करपाक उठलेले आसा, बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक उठलेले आसा। ते पळयतात तुम्ही कितले वगी रावतात ते। तुम्ही वगी रावले जाल्यार तुमचे गांव गेले, झरे गेले, तुमची रानां गेली, शेतां गेली, सगळे काबार झाले। कित्याक चडशे जे प्रोजेक्ट्स आहा खंय ना खंय ह्या प्रोजेक्टांनी त्रुटी आसा आणि आयज जो भुतानीचो प्रोजेक्ट आहा हेतून जाल्यार त्रुटी आसा। गौड बंगाल सगळे लोकांचे जमिनी हडप केले म्हणून लोकांनी आरोप केल्लो आसा। એટલે तुम्ही विचार करा हे सरकार आज खंयच्या लेवलाचेर गोंय काबार करपाक उठल्यात। इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान हे आज कम्युनिटीत जागे काबार करपाक उठले। थिवी आज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान आज कितलेशी कम्युनिटीत जागो एका प्रायव्हेट फर्माक दिवपाक उठले आणि याच्या पयलीं मोर्चे बिर्जे यांच्यानी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक प्रॉपर्टीज दिलेले आसा। आज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे गोयचे घट्टाण आणि निसाणटाण जाल्लेले आसा आणि याचो फायदो आज हे कम्युनिटीत जागे काबार करपाक उठलेले आसा। हांव राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लमेंट तू जे काल स्टेटमेंट केलें तुझ्या स्टेटमेंटाक हांव सांगपाक सोदतां गोयचो लोक मरे चड जमिनी विकिना, गोयचो लोक मरे चड जमिनी विकिना, तुम्ही कम्युनिटीत जागे चड हडप केले आता। कितें आयज जे आता विकले कोणी गरिबांनी जमिनी विकूंक ना, जमिनी कूळ मुणकारांकडे नासलेलेच केन्ना। कूळ मुणकार बाबरे कोर्टान झगडटात, कूळ मुणकार जे आहात ते कोर्टान झगडटात आणि हे जे भाटकार म्हणून श्रीमंत लोक मिरयतात न्हू कितें तेच बाबड्या जमिनी विकूंक म्हटले, तांकां विकून गोंय काबार करपाक उठले। अरे आमचे पारंपरीक वाटे ज्या जाग्या वयल्यान जागेकार रातो वयतालो, ज्या जाग्या वयल्यान आमची तरंगां वयताली, मोरजे गांवांत वचांनी पळया, हरमल गांवांत वचांनी पळया, ज्या जाग्या वयल्यान तरंगां वयताली, जागेकार वयतालो, जे जागे वयल्यान जात्रा स्टार्ट जाताले, कितें देव वयतालो त्या वाटेनच्यान, आयज ते जागे तुम्ही हडप करून दिल्लीकारांच्या पोटान घातले आणि हेका जबाबदार आयज गोंयचो पंच, सरपंच, पंचायत, एमएलए, मंत्री, चीफ मिनिस्टर सगळे जाण आसा तुम्ही। हांव ते मेंबर ऑफ पार्लमेंट राज्यसभा तुका सांगपाक सोदतां जुवारीची जी प्रॉपर्टी दिली न्हू ती कम्युनिटीत जमीन ती आमची खाल्ली तुम्ही, तुमकां पचची ना कोणाक ती। जेंच्यांनी जुवारीची जमीन खाल्ल्या 50 लाख स्क्वेअर मीटर सुमार, कितें असेंब्लीन हो मुद्दो येयल्लो, एक एमएलए उलयल्लो हेचेर, ती जमीन तुमकां पचची ना, ती गोंयकारांची जमीन, ती गोंयकारांची आणि जितले लोकांनी तेचेर ब्रोकर मेरेन तुम्ही ते डील केले न्हू खावपाक पावचे ना, घेतले तांकां खावपाक पावचे ना, जेणी डील केले तांकां खावंक पावचे ना। जर राज्यसभा एमपी जर उलयता जाल्यार जुवारीची जमीन तेणी परत हाडपाची, कम्युनिटीला दिवपाची। कितें रे आयज हे जमिनीत तुम्ही खावपाक सोदतात, सरकारान जे कायदे आहा तेचो गैरफायदो घेवन कितें रे तेचेर उलय मरे राज्यसभा एमपी तेचेर उलय मरे। आयज तू जे व्हडली भाशणां दिता इतले दीस खंय आसलो तू, लोक कितले प्रोटेस्ट करताले मरे, म्हादईचेर तू केन्ना उलोवना मरे, पयर टॅक्सीकारांचो प्रोटेस्ट जालो पेडणे तेचेर उलोवना मरे। मदींच जेन्ना तुमच्या आंगाचेर येयले हे सगळे जमिनींचे स्कॅम आंगाचेर येयले, पेडणे मांद्रे कन्वर्जन जाताले तेन्ना उलोवना मरे। तेन्ना तुम्ही आयज भायर सरले सगळे न्हवरे बासिंग बांदून भायर सरले, कितें रे अजून कांय जावंक ना, खूब जावपाचें आसा। आयज जे तुम्ही गोयचे घट्टाण निसाणटाण करपाक उठले आसा सत्याचो देव काप्रेश्वर, जेटीश्वर, रुमडेश्वर, देव बोडगेश्वर, केरयेचो आजोबा, दूधसागरा वयलो आजोबा आणि जितले आमचे अळर्णाचो वेताळ, जितले आमचे दाडेश्वर, जितले आमचे जे जागेकार आसा न्हू तेच तुमचो सोक्ष मोक्ष लायतले। आयज तुजो गांव जे लोक काबार करपाक उठल्या तेंकां शिक्षा ही दीच, कित्याक आयज आमकां लोकांक भियाना, कितें आणि जागेकारांक सुद्धा भियाना म्हणून हे आयज जागेकारांचे वाटे काबार करपाक उठले। आयज हांव आख्ख्या गोंयच्या लोकांकडे मागता, जसो सांकवाळचो लोक भायर सरला आपलो गांव वाचोवपाक, कितें हे गोंय वाचोवपाक, तशें बाकीच्या गांवांत जेन्ना मेगा प्रोजेक्ट्स येता तुम्ही भायर सरपाक जाय। तुम्ही जेन्ना एक संख्येन भायर सरतले तेन्ना जे प्रोजेक्ट गोंयांच्यान वयतले, जाल्यार हे राजकारणी आशेखोर पयशां खातीर आपापी जाल्यात, हे गोंय काबार करतले। जागो जा गोंयकार
करा, जागो जा आणि मेगा प्रोजेक्ट्सांचो निषेध कर. आयज जर मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत जर उरले, तुम्ही उदकाक पादेशीर जाले, फुडले पिढयेक उदीक ना जातले, काबार जातले. हांव मागता तुमचे कडेन एकजुटीन भायर सरा आणि गोंय वाचया. देव बरें करूं.